सांगचे म्हटल्यार आयज जाली ग्रामसभा ग्रामसभेत एक इश्यू येयलो वास येता हे येता ते येता पयलीं आमी ट्राय केली सॉर्ट आउट केलो एक प्रॉब्लेम कित्याक तूं एक डम केल्ले आहा सो आमी ताका लागून तो रोड ब्लॉक केलो आनी रोड उडयलो जेसीबी घालून रोड ब्लॉक केलो सो लोकांनी बरें म्हटलें काम केलें पूण हयच भुरगे म्हणलें म्हाका बाळू आमी चॅक करूया दोंगर आमी खूब दोंगर चॅक केल्लो कांय कारणान आतां येयत ना न्हू आमी हेवटेन सो आमी तो दोंगर चॅक करता करता एक गल्लीन भितर सरले परते पळोवपाक चॅक करता करता फुडें 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 पावले रे ह्या पॉयंटार पावले मातसो वास येवंक लागलो हांगा हें पळयता म्हटलें हेवटेन म्हणटा ती गाडी ट्रक हय वयता हें कितें चॅक केलें थंय डाम जाला हांगा पळयता हांगा डाम जाला आनी फुल्ली सिवेज टँकर डाम करतात सिवरेज हय ओके आनी तो तूं दाखयता त्याच पदार्थ उबो रावता ही हांगासून दाखयता सिवेज ती दिसना तुका दिसता सिवेज ही लायफ सिवेज ही पळय हांगा पायपां सोडप प्रेशराचेर सगळें वचप हांगर गाडी येता आनी पायपान सोडटात सिवेज वॉटर हे तो कोणाची सगळी आता कोणाची प्रायव्हेटच ह्यो सगळी सिवेज प्रायव्हेट कारण सालिगांवची आसली म्हणशीत सालिगांव ही व्हडली सिवेज कोणाची ना एक एकट्याचे 5 वर्सांनी 6 वर्सांनी खंय एकदां ओपन जाता घराची लोकांची घरातली आनी एकल्याची घर सिंगल घराची सो ही सिवेज 100% हॉटेलांची हॉटेल कारण ती कळटा न्हू हे पळय जे बारीक बारीक पाटी हे प्लास्टीक जा न्हू मोस्टली ते हॉटेलाचेर येता घरचे न्हू ते शॅम्पू पॅकेट्स आता म्हाका सांग बारीक बारीक प्लास्टीक एकदम कळटा तो हॉटेलाचो म्हणून तो व्हडल्या हॉटेलाचो 5 स्टार हॉटेलाचो बी आसतलो सो कितें जाता तांकां खंय उडोवपाक मेळना जावं तांकां पयशे पे करचे पडटा 1000-2000 पे करचे पडटा सो बेटर वे 1000 वाचोवपाक ड्रायव्हर कितें करता 1000 काडलो बसान घातलो डायरेक्ट केली उडयली आता ही सिवेज एक्झॅक्टली खुसून येता आमकां नाका पूण ही सिवेज टँकर्स वयर पाक केल्ले आहात हय ओके यात केन्नाच्यान खंयची सिवेज ती पण ती पाक केल्ले आहा सिवेज केन्नाच्यान रिलीज जाता ही आता म्हाका डावट मारता तो एक आमचो काम हे येतालो गांवचो कुडणेकार तो म्हणटा देड म्हयनो जालो म्हणटा तो देड म्हयनो रिलीज जाता मेक आउट फ्रॉम द वे द थिंग इज एट लीस्ट 1 मंथ ओके दाखवता ह्यो आणि दोन there are two more places we have found over here. Both of them at least a month you can make out that the dumping has happened because it is quite settled down. ही एरिया खंयची This is Salgaon Salmona. It is falling. The area belongs to the Salgaon Comunidad. Salgaon Comunidad. Salgaon Comunidad. So येतो तुमका वास आणि येता सध्या. We are suffering every day with the smell and all which is coming in, and we are complaining to the plant saying that because there is no doubt there are problems with the plant and all also, but this plant of this sewage smell that is coming in has been troubling us for at least I don't know more than so long. It starts early morning, it goes up to late night and all at times. It is really horrible, and right now, at least now we have found that this sewage is there, but this sewage is still 1.5 months old. Panchayatik bin sangle. Panchayatik, everybody's been talking. Even Gram Sabha today they mentioned issue ele. Kine sangla Gram Sabha? They all was complaining about the smell. They said we will go, we'll have a meeting, everything. So meetings atle, but that is the issue separate us, no? We have to solve this. Action जाऊ दे पहिली. Balok दाखव. आता को डायरेक्ट सांगताय पळय हे सिवेज सामके सिवेज जे उदक येता घाण मारता घाण मोबायलान येवचें ना वास पूण तुमकां सांगता हे जे आयज हांगासून फक्त 200 मिटराक सालमोना वाडो आहा आनी झर आहा आख्खी जी झर पोल्युटेड जाल्या बांयो पोल्युटेड आहा सगळे काबार जाल्ले आहा आनी तितून हांगासून श्री शरवणी देवीचें एक टेम्पलूय आहा सकला आनी हें उदक डायरेक्ट हांगासून व्हाळांसून देवळाक तेकोन आमचे सिमित्री कडेन त्या सिमित्रीक तेकोन आख्ख्या गांवसून हा गांवांसून अशें आरपोसून दर्याक चल्ले ते जें उदीक हांगा स्टार्ट जातलें बीचीस सेप्टीक टँकाचें उदक जे हे सिवेज
ती डायरेक्ट आमच्या गांवसून मसून हय चल्ली आनी एकूच व्हाळ व्हडलो जो मसून गेला गांवच्यान. सो विचार कर ह्या घाणीक लागून आमच्या लोकांक कितले सफर करचे पडटले. प्लस डेंगू मलेरिया टायफॉयड इवन प्लेग जावं शकता. हेका हुंदराक प्लेग म्हणटात तशें हुंदीर वाडटलेच. सोरोप वाडले कितले टायप इन्सेक्ट वाडले आसतले आमकां कळना ते. पूण आमकां आनी फुडली जनरेशन येतली न्हू तांकां सफर करचे पडटले. ओके तुमी आतां हेचेर बरें हेचेर आतां कितें फॉलोअप घेतला एज अ पंच मेंबर तुमी आतां? म्हाजो 100% फॉलोअप म्हणजे जो ट्रक येतलो ताका कम से कम 50,000 फायन मारूंक जाय सापडलो जाल्यार. जावं आनी सांगता सेकंडली प्लस तेजें लायसन कंपल्सरी गव्हर्मेंटान कॅन्सल करपाक जाय. कसले ताका एक्सक्यूज ना आनी बाबा नेक्स्ट टायम हें करता तें ना. प्लस जितल्यो ट्रक्स येता सेप्टिकाच्या भितर विदाउट अ परमिशन कोणे परमिशन घेतल्या शिवाय एक सुद्दां ट्रक पोल्युशन बोर्डा कडल्यान भितर वचना. हे म्हाजे सजेस्ट न्हू हे पब्लीक ग्रेवियन्स आं विथ द पब्लीक काय पब्लिकाक पयलीं चाललेलें. सो एज अ पब्लीक हांव उलयता हे पब्लिकाचे ग्रेवियन्स आसा की 100% आमकां ट्रक एक सुद्दां सालमोनाच्या दोंगरार येवंक जायना वयर फ्रॉम द पोल्युशन बोर्ड. हे 100% जाल्ले आर डन. खंयच्या कन्सर्न ऑथॉरिटीन आतां हेचेर लक्ष मारूंक जाय पेट्रोलिंग करूंक जाय. पळय पुलीस 100% पोल्युशन बोर्ड GMR डिपार्टमेंट प्लस पंचायत प्लस पब्लिकांनी आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी जितलीच पब्लिकांनी घेवंक जाय. बाबा आपूण पळयलां कितें येयलां दिसता हायलायट कर. जर तुमकां सांगपाचें म्हाका सांगपाचें पंचायत एटलीस्ट गांवांत सांगपाचें दिसता आपणाक भया पुलिसांक सांग जायना. कितलेच भया भुरगे आहात यूथ जो आहा हेका लागून झगडपी आहात. सो तांकां सांगपाचें काय प्रॉब्लेम ना. सो आतां हे 1.5 म्हयन्यापासून रिलीज जाता हांगासर चोरयांनी. आतां आमी 1.5 म्हयने म्हणटा की तो सदीच चाय कातरपाक येता तो म्हणटा 1.5 म्हयनो जालो आसतलो म्हणटा. पूण म्हाका दिसना 1.5 म्हयनो वास तो पयलीं पासून आहा आमकां आतां. कितले आतां घरां गांवांनी कितली घरां आहा सगळें ना 100-200 आमचीच घरां आहा हांगा सालिगांव. वो वास नियरली वाडो आमचो 100-200 घराचो. ओके बट असो वास न्हू हो सकयल नियरली पार्रामेंत पावता वास. हो हाय हिला आमी न्हू सगळो पार्रामेंत वास वयता. सगळी घाण थंय वयता गांवांनी. ही घाण गांवांतसून वयता सामकी धांवता गांवांतसून. व्हाळ बरो व्हाळ आसलो आमचो. पब्लीक खेळटालो तेतून. दाखय म्हाका पळयात हें वायट दिसता न्हू हे सिवेजाचें उदक आनी आतां कुसलां घाण आख्खी सिवेज आनी असली सिवेज हितून ना गांवांत नासता. हो सेकंड पॉयंट. असे कितलेच पॉयंट आसतले पळय भितर कॅमेरा पावसा घ्या तो भितर जंगल आहा अशे पॉयंट्स कितले आसूं शकता ह्या जंगलान विचार करात. ही प्लस व्हडली खणां जे खणीन ना म्हटल्यार हजारांनी ट्रक वयतले इतले येदी व्हडली खणां ती आतां सिवेजीचे येदी व्हडली खणां आहा. कितले गेले कॉमन ना आमकां. प्लस विचार करात की अशे पॉयंट्स तेंच्यांनी कितले केले आसतले पळयात सामकें लायव्ह आहे की लायव्ह अशें न्हू घरा कडेन उदीक घरा सोडला जायना तें प्रेशराचें उदीक. सो सांगचें म्हटल्यार हे इतले जायसर हे आमकां कळोंक ना. कित्याक सांग आमी पयलीं जंगलांत भोंवपी मनीस गोरवां खूब आसली आनी आतां कितें जालें तांकां आयतो चान्स पडलो आमची गोरवां ना आमची गोरवां आनी हे ना बोकड्योय ना. सो आमी येयना हेवटेन. सो हांकां आमचो एक एडवांटेज घेतला सिव्हिक आपले घर साफ दवरून दुसऱ्याचे आयज तेंच्यांनी आमच्या सोरमणच्या सालिगांवची आख्ख्या गोंयच्या लोकांनी गोंयची जी गार्बेज आहा हाडून आमचे ड्राम करून आख्खो सालिगांव काबार केला. डायरेक्ट सांगपाचें जाता तुमकां कित्याक आख्ख्या गोंयची गार्बेज सालिगांव येता आतां. ती आमकां नाका म्हाका एकल्याकूच न्हू सगळ्या गांवाकूच नाका आतां. जे केले ते पुरो हेच्या फुड्यान नाका आमकां. जर लोकांनी पब्लिकांनी एक्शन घेतली गव्हर्मेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल नॉट वी. आमी रिस्पॉन्सिबल ना ताका हेच्या फुडें डायरेक्ट ही एक वॉर्निंग म्हणा चेतावणी की तुमकां जाय ते घेयात. पूण एज अ पंचायत पंच आमकां सांगता डायरेक्ट सांगता आमकां हेच्या फुडें हें एक्सेप्टेबल ना. आमी खंयच घेवपाक ना कित्याक आमच्या तकले वयल्यान गेले नाका म्हणटा जायना तकले वयल्यान गेले. सो प्लीज गव्हर्मेंटाक सांगता हांव एक CM तुकाय सांगता प्लीज मातशी हंबल रिक्वेस्ट हेचेर तूं मातशी जाता तितली एक्शन घे. आनी आमचो MLA सालिगांवचो तेकाय सांगता मातसो आमची कॉन्स्टिट्युन्सी सांबाळ. हे घडटा तेचेर मातसो तूं नियळून पळय कितें जाता तें. रावता आमी सालिगांवान. सो सालिगांवकार बरे आसले आमी
पूण आतां हें बरें न्हू आमकां ना म्हटल्यार गांव सोडचो पडटलो आतां आमकां. सो MLA प्लीज केदार नायक तुका हंबल रिक्वेस्ट करता परत एक परत रिक्वेस्ट करपाक टायम उरोंक ना तरी हांव रिक्वेस्ट करता की हेचेर जाता तितलो बेगीन आनी फास्ट एक्शन घेवची तुवें. बरो दाखयता मातशें म्हाका फुडें व्हरून यो वयचें न्ही असले गाबीन आमकां वयचें पडटा पळय भोंवचें पडटा पापा केली कोणी भोगता आमी पळय दिसता पळय हे पळय हे पळय ते ग्रीन कलर हा तू बारीक ना ते भितर गेले तू आख्खो पुरून वयतले भितर इतले हात थंय ते आमी हांगा भुरगेपणां येवपी भुरगे आमी हांगा. ही सगळी घाण आतां रिलीज केल्ली हा ह्या वाटेन ही सगळी घाण रिलीज केल्ली हा 1.5 म्हयनो म्हटल्यार हजारांनी ट्रक गेले आसतले हजारांनी टँकर गेले आसतले सिवेची हांगा हजारांनी हे आतां सगळे आडयले वयतले आतां. सो 100% आमी एक्शन घेतले एज अ सालिगांवचे लोक आमी हेचेर एक्शन घेतले 100%. बाकी कितेंय आसो ते गव्हर्मेंट पळोवन घेतलो पूण आमी एक्शन घेतले. थँक्यू देव बरें करूं. ही एक वाट आसा आनी ह्या वाटे वयल्यान सगळें उदक रान भितर रिलीज जाता. फुडें व्हरून दाखोवपाची परिस्थिती ना पूण बाकीची कांय वाट आसात पळय ती दाखयता. ह्यो वाट्यो तुमी पळयल्या आसतल्यो कशा तरेन जाल्ल्यो आसात पळय ते व्हडले व्हडले सिवरेजचे ट्रक हांगासर भितर येतात. म्हणून हांवें ती कंप्लेन दिल्या तेजेर मातशें ब्रीफ कर. सांगचे पडले कंप्लेन दिवपाक आमकां येवचें पडलें कारण तुमच्या वाड्यार नाका नाका तरेचे स्मेल येता गार्बेज स्मेल येता तो सिवेज स्मेल येतालो प्लस सेपरेटली गार्बेज दोनूय स्मेल कंबायन जावन आमच्या हितून वासान तकली लोकांचे हेल्थ पिड्यार जाले. आमचे एल्डरी लोक आहा तांकां खूब त्रास जावंक लागलो आनी प्लस ल्हान भुरगीं सगळीं घरां रडोंक लागलीं वास येता तो आमी आयज ग्रामसभा जाल्या उपरांत भुरग्यांनी पेट्रोल म्हणजे गांवांतल्या लोकांनी चॅक करपाक गेले आमी सगळे दोंगर परतिलो तेन्ना म्हाका दिसलें की सिवेज ट्रक्स थंय डंप केल्ले आसले ते सामके सालिगांवच्या दरीच्या वर देवळा फाटल्यान सरमाळ देवळासून सकयल देंवताले जे व्हळाक मेळटा कनेक्ट जाता तो व्हळ आख्खो गांवांतसून दर्याक वयतालो. सो ती आमी कंप्लेन घेवन पुलीस स्टेशनार येयल्ले. सो आमकां जिणे करून पुलिसांची आमकां पेट्रोलियम जाय आतां कित्याक की आमकां सिवेज गाडयो भितर येयल्ल्यो नाका आनी भायर गेल्ल्यो नाका. भरले ट्रक कोणी वयता पुलिस म्हणजे पेट्रोलिंग करचें पूण डंप कितें करता ते ट्रक डंप करता रातचे. सो आतां ताका आमी सगळें सांगपाक येयल्ले. आतां कितें बरयलां कंप्लेनीचेर तुमी मातशें वाचून दाखय. मी पयलां म्हणजे आमी सामकें दिता सांगलेलें आहा की आमकां ती सिवेज गाडयो नाका ज्यो भरल्यो ट्रक आसा ते नाका आनी जो वास येता जो कोणी कितें उडयला थंय आनी जाता उडोवंक येता
तो मातसो पुलिसांनी पेट्रोलिंग करचें म्हणते ते उदक येता घाण माता घाण मोबायलान येवचें ना वास पूण तुमकां सांगता हे जे आयज हांगासून फक्त 200 मिटराक सालमोना वाडो आहा आनी झर आहा आख्खी जी झर पोल्युटेड जाल्या बांयो पोल्युटेड आहा सगळे काबार जाल्ले आहा आनी तितून हांगासून श्री शरवणी देवीचें एक टेम्पलूय आहा सकला आनी हें उदक डायरेक्ट हांगासून व्हाळांसून देवळाक तेकोन आमचे शिमित्री कडेन त्या शिमित्रीक तेकोन आख्ख्या गांवसून हा गांवांसून अशें आरपोरचो दर्याक चल्ले ते जें उदीक हांगा स्टार्ट जातलें बीचीस सेप्टीक टँकाचें उदक जें हें सिवेज ती डायरेक्ट आमच्या गांवसून मसून हय चल्ली आनी एकूच व्हाळ व्हडलो जो मसून गेला गांवच्यान सो विचार कर ह्या घाणीक लागून आमच्या लोकांक कितले सफर करचे पडटले प्लस डेंगू मलेरिया टायफॉयड इवन प्लेग जावं शकता हेका हुंदराक प्लेग म्हणटात तशें हुंदीर वाडटलेच सोरोप वाडले कितले टायप्स इन्सेक्ट वाडले आसतले आमकां कळना ते पूण आमकां आनी फुडली जनरेशन येतली न्हू तांकां सफर करचे पडटले ओके तुमी आतां हेचेर आतां कितें फॉलोअप घेतला एज अ पंच मेंबर तुमी आतां म्हाजो 100% फॉलोअप म्हणजे जो ट्रक येतलो ताका कम से कम 50,000 फायन मारूंक जाय सापडलो जाल्यार आमचे सांगपाचें 30 वर्सां पयलीं पासून आमी ह्या गांवांत रावता हांगा पयलीं हेचे भानगड कांय नासली सगळ्या जगांतले लोक येयल्यार सालमोना झर पळोवपाक येताले पयलीं सालमोनाची झर म्हणल्यार फेमस जाल्ली आनी कोणाक TB जाल्ले हे जाल्यार असले रोगाचे लोक येवन हांगा बरे जाल्ले आहा पण ती झर आतां 10 वर्सां पासून पिड्यार जाल्ल्या त्या प्रमाणे खंयच्याय गांवांतले बांयचें उदक सारकें ना सकल जे सगळ्या प्रत्येक घराक बांय आहा सकल पण एकाय बांयचें उदक पिवप अशें ना सगळे पिड्यार जाल्ल्या हे देखून आता इतले वर्सां आमी काळोखान आसले हे आज भायर सरला की आमी इतले दिवसात प्लॅन्ट एकच आहा म्हूण चिंतलेले पण प्लॅन्टा पेक्षा वायट ही जाल्लें आहा सध्या उदक सगळें सिवरेज रिलीज जाता हांगासर म्हणून ही आतां ओपन आहा न्हू त्या प्लॅन्टान हे जावन प्युरिफाय होऊन ते भायर जाता उदक ते आता हे डायरेक्ट हांगा वता जमिनीन मुरतले ते पाणी ओपनली रिलीज जाता हय ओके